केरळ कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार वर्स पद्दतीप्रमाण नियोजित वेळ आणि जाणकारांचेर अदमास फटीचे थारायत मॉन्सूनाच्या पावसान 10 दीस पयलीं हजेरी लायली। केरळ कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला। फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मॉन्सूनाचो प्रवास पळयलो जाल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांत मॉन्सून देशाच्या 40% भागात हजेरी लायतलोसो दिसता। फुडल्या कांय दिसांत मॉन्सून महाराष्ट्रा सयत आंध्र प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या कांय भागात पावतलो। गोंयांत पडिल्ल्या आडवळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। उटंगाराच्या पावसाक लागून तामोसे वाठारांतल्या शाणू तेली हांच्या घराचेर सायल्याचें झाड पडून घराचें लुकसाण जालें। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्लें झाड कातरलें। तशेंच हवामान खात्यान 25 मे ते 29 मे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी 30 ते 31 मे मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। उत्तर गोंयांतल्यो तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपीट आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाल्या। हे संबंदात उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी यशस्विनी बी हांणी शेनवारा आदेश जारी केला। जिवीत आनी टाळचे खातीर जिल्ल्यांतल्या सैमीक साठ्यांनी देंवपाक बंदी घालपाचो हो आदेश जारी केला। शिरगांवा लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना। चेंगराचेंगरीक प्रशासनूच पुरायेन जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप देवस्थान समितीन केलो। लयराई देवस्थानाच्या महाजनांची आयतारा बसका जाली। हे बसके उपरांत देवस्थान समितीन आपली भूमिका स्पश्ट केली। तशेंच दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय अर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो। भोमाच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकाराच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्हय। पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भोमा पंचायतीन तसो थारावूय पास केलो। पूण ग्रामसभेत घेतिल्लो बहिष्काराचो थाराव कायद्यान योग्य आसा की ना ते पळोवन पंचायत योग्य तो निर्णय घेतली, अशें पंच वांगडी दामोदर नायक सांगता।
चिमला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्वयंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. चिमला उपरासपी कोयराची आनी उदकाची समस्या जाग्यार घालपाची मागणी करीत मेगा प्रकल्पांक खर विरोध दर्शायलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिमलकारांनी ग्रामसभेत मांडलो. पंचायत वाठारांत येवपी प्रकल्पाविशीं कुडतरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गांवांत बेकायदेशीर कामां करपा खातीर सरपंच लाच घेता असो आरोप मायना कुडतरेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केला. मात ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले भ्रष्टाचाराचे आरोप सरपंचान न्हयकारले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. तशेंच पंचायतीन ह्या समस्यांचो सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. कोरगांवची बायोडायव्हर्सिटी कमिटी कसलेंच काम करिना ते खातीर ती बरखास्त करची असो थाराव कोरगांव ग्रामसभेत एकमतान पास जालो. तशेंच कोयर बेकायदेशीर बांदकामां आनी रस्त्याक पडिल्ली फोंडकुलांचेर चर्चा केली. आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा उपसरपंच दिवाकर जाधव हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. हे ग्रामसभेक 9 पंच हजर आशिल्ले. आयतारा मार्ना शिवोले जाल्ले ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. सगळ्यांत पयलीं सिवरेजीचो विशय, शिवोले चर्चीच्या फावंटनाची सारकी देखरेख नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. तशेंच लोक रस्त्यार कशाय कश्यो गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारेची गचमुटी जाता अशे साबार मुद्दे ह्या वेळार चर्चेक आयले. फाटली सुमार 17 वर्सां जाली कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडयल्ल्या धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ह्या डंपाचेर धापिल्ली ताडपत्री लेगीत आतां पिजिल्ल्यान पावसाच्या उदकान घातक रसायनां उदका स्रोतांत व्हांवून गेल्ल्यान ती दुशीत जाल्यात. हे सगळ्याचे परिणाम थळाव्यांक सोंसचे पडटात अशी खंत आतां थळाव्यांनी उक्तायल्या. देखून आतां तरी बेगोबेग दखल घेवन हो डंपाचो विलो लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। केरये खांडेपार महामार्ग अपघाती क्षेत्र जाल्लें आसा। शेनवारा रातच्या वेळार पणजे सावन MRF कंपनीन कामगारांक घेवन वचपी बशीचो स्वयंअपघात जावन डिवायडराक धपको बसलो। बशी मुखार गोरवां आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात ह्या रस्त्याचेर सायनबोर्ड आनी सिग्नल नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच। वाजे शिरोड्या नव्यानूच हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्याचेर एका स्वयंअपघातात एके बायलेक गंभीर दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक जोडपें दुचाकीचेर वतालें तेन्ना तांकां रस्त्यार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात घडलो। गंभीर जखमी जाल्ल्या बायलेचेर सध्या उपचार सुरू आसात।
आयतारा आसगांव जाली ग्रामसभा रस्तो रुंदीकरण तशेंच हेर विशयावयल्यान बरीच तापली. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो एक गांव देखून रस्तो रुंदीकरणाक तांणी विरोध केला. तशेंच आसगांव येवपी नायट क्लबाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो. ते प्रमाण पंचायतीन तो बंद उडयल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीचे उपकार आटयल्या. आडवळ्या पावसाक लागून आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल साधारण 1 मीटर वाडिल्ली आसा. आडवळ्या पावसाक लागून सध्या आमठाणे धरणात साळ बांदांतल्यान उदक सोडप बंद केलां. आयतारा सकाळी दिल्लीच्या शाहदारा वाठारांत आशिल्ल्या ई-रिक्षा चार्जिंग स्टेशनार उजो लागून दोगा तरणाट्यांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 4 जाणांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. दुखापत जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसात. चार्जिंग स्टेशनाक उजो लागताच उजो पावलपी दळाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. चार्जिंग स्टेशनाचेर कांय प्रमाणात लुकसाणूय जाल्ल्याचें कळटा. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. मध्य प्रदेशाक सोरो तस्करी प्रकरणात पुलिसांनी तिगांक ताब्यात घेतल्या. 10 लाख रुपयाचो सोरोय जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरो एका गाडयेन भरून व्हरतना सापडिल्ल्याचे पुलीस सांगतात. फुडलो तपास सुरू आसा. आसाम पोलिसांनी कर्बी आणि कचार जिल्ह्यात धाड घालून 11.5 करोडाची गुळे वखदां जप्त केली. या प्रकरणात एकल्याक अटक करून ताचे कडल्यान 84 ग्रामाचे हिरोईन जप्त केल्ल्याचे कळटा. तशेंच गुळे वखदां तस्करी खातीर वापरिल्ली गाडी बी ताब्यात घेतल्या.
फोंडचे भाट वळवय हांगच्या पारंपरीक मानशेचे घाण्णो काडून मानशेक दारा बसयली. हे मानशेक उत्पन्न कांयच ना, मात वांयगण आनी शेती रोवपा खातीर उदकाचो स्त्रोत संतुलीत राखपा खातीर दर वर्सा मानशेच्यो घाण्णो काडटात आनी दारा बसयतात, अशें मानशेचे अध्यक्ष गिरीश नायक हांणी सांगलें. अंदूच्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात 4 जूना सावन जातली. अशें आसतना एके वटेन पावसान पुराय राज्यभरांत आपली हजेरी लायिल्ली आसतना भाटल्यांतल्या सरकारी शाळेची मात दुर्दशा जाल्ली आसा. शाळेच्या छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान सध्या दुरुस्तेचें काम सुरू आसा, पूण शाळेंतल्या हेर सामानाच्या पावसांत भिजून लुकसाण जाल्लें आसा. नितळ आणि सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवचलच्या बाजारांत सध्या व्हडा प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचल्यात. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारांय वाडल्यात, देखून जीवघेणी पावसाळी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. फाटलीं सेगीत 2 वर्सां बाजार वाठारांत डेंग्यूच्या दुयेंसान धुमशण घाल्लें. आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर पळयत जाल्यार हो प्रकार जीवघेण्या रोगराईक आमंत्रण दिवपा सारको आसा, अशी भिरांत थळावे उक्तायतात. भलायकी खात्यान हे समस्ये कडेन लक्ष दिवचें अशी मागणी तांणी केल्या. नेरुल कानोळे रस्त्याचेर आशिल्ल्या मॅनग्रुव्जांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. ह्या झाडांची कत्तल केल्ली आसा, तशेंच उदकूय दुशीत जाल्लें आसा. कोण तरी सिवरेजीच्यो घाणयारे उदक हांगा उडयता आसूं यें असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. जळीमळी कोयरी पातळिल्लो आसा. संबंदीत अधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. सुमार 40 वर्सां उपरांत छत्तीसगड पोलंपड ह्या गांवांत विजेची पुरवण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायला. फाटलीं 40 वर्सां जालीं थळाव्या लोकांनी काळखात दीस काडले. मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत तांकां नाशिल्ल्यो. देखून हो पोलंपड गांवच्या लोकांक एक खोशेचो खीण थारला.
दिल्लीत उटंगाराच्या पावसान बरोच तुमाकूळ घाल्लो आसा. उटंगाराच्या पावसाक लागून शारांत रस्त्यांचेर उदक तुंबले, झाडां उमटून पडलीं, तशेंच फ्लायटीचेरूय बी परिणाम जालो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 82 किलोमीटर इतलो वाऱ्याचो वेग आशिल्लो. तशेंच 81.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून 49 फ्लायट्स डिले जाल्ल्याचें कळटा. वादळी वाऱ्यात सयत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात सामको खोदळ घाला. सामकोच उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान गाडयो व्हांवून गेल्यो, तशेंच कांय गाडयांचेर झाडां पडिल्ल्यान 20 ते 25 गाडयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मजगतीं हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी करून वादळी वाऱ्यात सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. अमृतसरात सध्या डेंग्यू आणि चिकनगुनियाच्या दुयेंतींनी बरीच वाढ जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7 डेंग्यूचे दुयेंती जाल्यार 16 चिकनगुनियाचे दुयेंती नोंद जाल्यात. आनी ह्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून लोकांनी आपल्या जिवाची जतनाय घेवची, तशेंच भायर भोंवता आसतना लांब हाताचे कपडे घालचे अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. थंडी, जोर, दोळे दुखप, जॉयंट दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. जाल्यार आंगार रॅश येवप, उलटी जावप, तशेंच थंडी आणि जोर ही चिकनगुनियाची लक्षणां. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो.
केरळ कर्नाटका उपरांत गोंयांत पावलो मॉन्सून. नियोजित वेळेपरस 10 दीस आदी लायली हजेरी. फुडल्या 2-3 दिसांत देशाच्या 40% भागात लायता हजेरी. शिरगांवाला इराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समितींनी प्रशासनूच जापसालदार. प्रशासनाच्या गाळपणाक लागून जाली चेंगराचेंगरी. देवस्थान समितीन काढले हातोर. महाराष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकाराकडल्यान ठोस आश्वासनां मेळनात. तो मेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर घालचो बहिष्कार. भोमाकारांनी ग्रामसभेत पास केलो थाराव. पंचायत म्हणटा कायद्याची वासपूस करून घेतली निर्णय. आमकाराका मेगा प्रकल्प. चिंबल्याच्या ग्रामस्थांनी घेतलो थाराव. उदक पावना, कोयराची समस्या जायना सुटावी. चिंबल्याच्या लोकांचे ग्रामसभेत गाराणे. गळटी लागली म्हणून दुरुस्तीक घेतिल्ली, मात पावसान केलो घात. भाटलीतल्या सरकारी शाळेची भर पावसान सुरू आसा दुरुस्ती. वणटी, बेंच, कपाटां भिजली. आनी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडयल्ल्या धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास. भलायकेक घातक रसायनां पावसाच्या उदकांत व्हांवन गेल्ल्यान उदका स्रोत जाल्यात दुशीत. डंपाचो बेगोबेग लावचो विलो. थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. केरळ कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार वर्स पद्दती प्रमाण नियोजित वेळ आनी जाणकारांचेर अदमास फटीचे थारायत. मॉन्सूनाच्या पावसान 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. केरळ कर्नाटका उपरांत आता मान्सून गोंया पावला. मान्सूनाच्या पावसान नियोजित वेळेपरस 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मान्सूनाचो प्रवास पळयलो जाल्यार फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून देशाच्या 40% भागांत हजेरी लायतलो असो दिसता. फुडल्या कांय दिसांत मान्सून महाराष्ट्रा सयत आंध्र प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालाच्या कांय भागात पावतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून तामोसे वाठारांतले शाणू तेली यांच्या घराचेर सायलाचे झाड पडून घराचे बरेच लुकसाण जाले. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्ले झाड कातरले. तशेंच हवामान खात्यान 25 ते 29 मे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला आणि 30 आणि 31 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपिटां आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाल्या. हे संबंदात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी शेनवारा आदेश जारी केला. जिवीतहानी टळचे खातीर जिल्ल्यांतल्या सैमीक साठ्यांनी देंवपाक बंदी घालपाचो हो आदेश जारी केला. उदकांच्या सुवातांचेर बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळचे खातीर 24 मे ते 24 जुलय ह्या काळांत उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपीट आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घातल्या. अशा सुवातांचेर पुलीस निरीक्षक आनी मामलेदारांनी पाळत दवरून आदेशाची अंमलबजावणी करपाचे आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी दिल्यात. हो आदेश मोडल्यार भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 खाला ख्यास्तीची तजवीज आसा. तशेंच उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी लक्ष दवरचे, गरजेची कारवाई करची. संबंधित पुलीस स्टेशनार FIR दाखल करप आणि योग्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्या मुखार कागाळी दाखल करपाचे आदेश दिल्या. हे आदेश शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी दक्षिण गोंया खातीर असो आदेश जारी केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक. गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. अंदू 9.83% म्हळ्यार 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद आसा. गोंयभरच्या हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड अवकाळी पावस पडला. असो पावस फाटल्या 2 ते 3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें NIOचे आदले शास्त्रज्ञ डॉ. MR रमेश कुमार हांणी सांगलें. अंदू गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाला. सादारणपणान प्री मॉन्सून पावस वर्सुकी पावसाच्या फकत 3.6% आसता, पूण अंदू सरासरी परस 9.83% अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. हरशी गोंयांत दर वर्सा मार्च, एप्रिल, मे ह्या काळांत 40.16 मिलीमीटर अवकाळी पावस पडप अपेक्षित आसता, पूण अंदू 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. राज्यांतल्या चडशा हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड पावसाची नोंद जाला. जितलो अवकाळी
पाळी पावस अंदू वर्सा गोंयांत पडला तितलो पावस फाटल्या 2-3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे आदले शास्त्रज्ञ डॉक्टर M.R. रमेश कुमार हांणी सांगलें. Actually, this pre-monsoon showers contribute about 3.6% of the annual mean for the state of Goa. And this year, luckily, we had actually a strong convective system or a low pressure system just off Goa and Karnataka coast. That has resulted actually in the last 3 or 4 days, we got plenty of rainfall. In fact, it is about 983% more. In fact, the climatological mean is actually only 40.1 millimeters, whereas we got about 484 millimeters of rainfall. And most of the stations, out of the 13 rain gauge stations, almost all got more than 250 millimeters of rainfall during this season, which is actually astounding. We may not have received such a record rainfall for the past maybe 2 or 3 decades at all. Okay. And further to that, this monsoon is actually just knocking at the doors of actually the state of Goa. It has just reached the Karnataka coast, and it should reach. It reached actually Kerala and almost the entire interior, south as well as South India, Karnataka, and North India, Karnataka, almost in the doorsteps of actually Goa, should reach Goa in a couple of days, which will be again an interesting fact because I don't think we have got such an early onset of monsoon over the state of Goa. Okay. Low pressure system of low pressure or convective system, or now it has actually turned into a depression. This is actually basically because, in fact, these are actually the triggering mechanism for the monsoon onset over the state of India or the Indian subcontinent. Okay. So this year it formed actually just off west coast of India and very close to Goa. शिरगांवां लयराई देवीच्या जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना. चेंगराचेंगरीक प्रशासनच पुरायेन जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप करीत देवस्थान समितीन केला. लयराई देवस्थानाच्या महाजनांची आयतारा बसका जाली. हे बसके उपरांत देवस्थान समितीन आपली भूमिका स्पश्ट केली. तशेंच दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. शिरगांवचे श्री लयराई देवीच्या जात्रेवेळार घडिल्ले दुर्घटने उपरांत आयतारा महाजनांची बसका जाली. दिनानाथ गांवकर हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेक 100 महाजन हजर आशिल्ले. सरकारान नेमिल्ली फॅक्ट फायंडींग समिती कितेंय म्हणूं दुर्घटनेक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना असो दावो देवस्थान समितीन केलो. बसके वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण हॉला भायर पुलीस तैनात आशिल्ले. जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती न्हय जाल्यार प्रशासनूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. ह्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या दर एका भक्तांक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. दरवर्षी जाता जात्रा जाली न्हू एकावंट जे आमी सबमीट करता त्या शिवाय ज्यो जात्रेक जो प्रकार घडलो दुर्घटना घडली तेज्या बद्दल विचार करपाचो आनी जे कोण व्यक्ती आहा तांकां श्रद्धांजली आमी दिली. त्या शिवाय जे कोण इंजर्ड जाले तेंच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आनी तांकां आमी जे मृत जाले तांकां आमच्या भाजनांनी विशय मांडलो की आमी तांकां कितें आमचे कडेन जी आमची शक्य आसा देवस्थान कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सानुग्रह दिवचें. नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण ते तातूंत आमचो विचार जालो आनी त्या प्रमाणे भाजनांनी एक मतान तें ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो कांय अमावंट आनी तशेंच दुखा कडेन इंजर्ड जाले तांकां दिवचें. साधारण कितलो अमावंट जाल्लो तुमचो? कितलो अमावंट जाल्लो? जेन्ना आमचे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन आमकां दोशी ठरयले आतां प्रत्येकाक ऑथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमिटीन तांकां एक्शन घेतली ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें आनी मागीर आमी गोश्टी आसतले मागीर की बाबा फॅक्ट फायंडींग कमिटी जे रिपोर्ट आसा पळय तेजेर आनी कितें आमी एक्शन म्हणजे हे बघा आमचे व्यूज कितें आसा पळय आमी डेफिनेटली गोवोरमेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट कित्याक आमी सांगलें न्ही आज पासून आमी आमचे पुरे प्रयत्न केल्ले आसा जाता सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून ते दिसाक म्हाका दिसता आमी खंयच कमी पडले आसा आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं ओंकारा कडेन कसलोच हादसो जाल्लो ना. जो जाल्लो आसतो तो वाटेर 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर अंतराचेर आनी ते लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता डिसिजन जबाबदारी आसता तेणी ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट थरयतले कोण
गुन्यांवकारीचे. सो हेका कसो लिगल ठरोवपाक न्ही कोण गुन्यांवकारी ते गुन्यांवकारी तर आमकां ठरोवपाक आमी थंय कोणाक मारूंक वचूंक ना. आमी आमचे जाता तितले प्रयत्न केले कमिटीन की सगळे भशेन व्यवस्थीत जाता जावची थंयसर कांय गोश्टी. आनी तेणी स्टेटमेंट कितें केलें गेले फाटी स्टेटमेंट आमच्या मिडिया कडेन 250 थंय पुलीस आसतले. वास्तवीक थंय 5 सुद्दां पुलीस आसले. ह्या आमकां जे कोण अपघातग्रस्त आसा पळय लोक कंप्लेंटर सांगितले आनी सगळे गेले तेंचे सांगितले मेळपा खातीर तेणी सांगलें कोण पुलीस नासले ते सगळे लोकूच आसले. मागीर पुलीस येयल्या काडपाक येता पडल्या नंतर पूण हो सांगता पळय न्हू हो कितें एज इट इज पपेट ऑफ हें म्हणटा तो. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की तो म्हणटा पूण जो अपघात घडलो त्या जाग्यार 5 मिनटांनी घरा पासून पावलो. तेच्या घरात म्हाज्या घराचे मातशें म्हणजे सादारण जात्रे सर हांगसून देवळा कडेन होमखाणा कडेन तितलो 1 वर लागता कमीत कमी. तो 5 मिनटांनी पावलो म्हणटा पळय 5 मिनटांनी करलो. ते आतांचे कमिटीचेर आरोप जावंक जाय म्हणून तेणी पर्पजली ते केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भोमाच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकाराच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्ही. पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भोमा पंचायतीन तसो थारावूय पास केलो. पूण ग्रामसभेत घेतिल्लो बहिष्काराचो थाराव कायद्यान योग्य आसा की ना तें पळोवन पंचायत योग्य तो निर्णय घेतली अशें पंच वांगडी दामोदर नायक सांगता. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारा कडल्यान जो मेरेन ठोस आश्वासन मेळना तो मेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालचो असो थाराव आयतारा जाल्ले भोमाचे ग्रामसभेत घेतलो. भोमकारांक राष्ट्रीय महामार्ग गांवांतल्यान चाललो नाका. बायपासाच्या मागणेचेर हे लोक अजुनय कायम आसात. भोमकारांनी केल्ली मागणी आनी ताचेर पंच वांगडी दामोदर नायक कितें उलयलो ते आयकात. शेतांतल्यान रस्तो व्हरुया अशें सगळ्यांचे ग्रामस्थांचे ठरले. पूण हितून कितें जाता ना हितून आमी सुद्दां ठरयले ग्रामसभेंतल्यान सुद्दां रेजोल्युशन गेलें जाल्यार तेजेर एक्शन ही कांय येना तेजेर रिप्लाय हे कांय येना. आजून म्हणल्यार तेणें रेजोल्युशन म्हाका 10-12 तरी रेजोल्युशन घातलेली की आमचो रस्तो आहा तो बायपास करचो तो शेतांतल्यान वयचो. पूण हेजेर आजून रिस्पॉन्स येयले ना कारणान आमी आयज अशें ठरयलें ग्रामस्थांनी की पंचायतीचे जे करस्पॉन्डन्स जे लिगल कितें एनओसी म्हणटू कितें टॅक्स कलेक्शन सगळें बंद दवरपाचें. जे गव्हर्मेंट प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स करपाक लायता पंचायतीक ते सगळे बंद करपाचे सगळे बॉयकॉट करपाचे. जो पर्यंत आमकां बायपास जायना बायपास करून दिना सरकार तो पर्यंत आमी पंचायत ही बॉयकॉट करतले पंचायतीचे सगळे. आनी आमी तशेंच आमच्या पंचांक सरपंचाक सांगला सगळे सेक्रेटरीक सांगला हो रेजोल्युशन आमी घेतला आनी तो आमचो रेजोल्युशन आहा तो सीएमा कडेन पावय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावय म्हणून जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकां पावय म्हणून आयला. आमी जो पर्यंत आमचो बायपास जायना तो पर्यंत आमी पंचायतीचेर जे करस्पॉन्डन्स आहा ते बॉयकॉट करतले. ग्रामसभा आसली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचो डिमांड आमी आयकून घेतलो ती रेजोल्युशन घेतली. तेंचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी जो सीएमान अलायनमेंट एंड फ्युचर लायन कितली आसा ती दाखोवपा खातीर जे सगळे डिपार्टमेंटान सांगलेले ते तांकां मान्य ना. हो एक प्रश्न. दुसरो आसलो तांचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न. आनी तिसरो तांचो प्रश्न आसलो कितें जो पर्यंत आमचे करस्पॉन्डंट हे गव्हर्मेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गव्हर्मेंटाक धाड म्हटला. तो कितले बरें कायद्यान बसता ते हांव न्हू कायद्याची दृश्टी आमी भिडोवन फॉलोअप करतले ताच्या उपरांत ते रेजोल्युशन आमी पास करप ना करप ते मागीर आमी सांगतले. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी बायपासाचो जो प्लान काडिल्लो तोच सामको आसा. पर्रीकार हयात आशिल्ले जाल्यार आमचो प्रस्न मिट्टा आशिल्लो. आतां तांच्या उपरांत तांचो पूत उत्पल पर्रीकार राजकारणांत सक्रीय आसात. आमची मागणी आमी तांच्या कानार घालतले आनी त्यो तांकां सरकारा मेरेन पावपाक सांगतले अशें संजय नायक सांगता. पर्रीकारांच्या तत्वाच्यो बातां मारपी सरकाराक पर्रीकारांच्या विचारांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा की ना तेच आमकां पळोवपाक जाय अशें संजयाचें म्हणणें. बायपास बसून मनोहर बाईनूच काडून दिल्ले 3 आनी तेजेर खंय तरी अत्याचार जाता. आनी उत्पल पर्रीकर सर आयज आसा आयज आमी पर्रीकर बाई कडेन उलयताले तो आयज हयात ना. तो जर आसलो जाल्यार आमचेर ही हो प्रसंग आयज येवचो नासलो कित्याक लास्ट टायम ताणें आमकां खूब हेल्प केल्लो. एक एक्सपेक्टेशन आसा की आमकां एटलिस्ट गायड करचें आनी जे विशयाचेर बाबान फुडें येल्ले ते एका कडेक पावपा खातीर ताजो हातभार आमचो लागतो ही आमची इच्छा. ते मनोहर बाईच्या तत्वांचेर आमी पावलार पावल घालून चडणारो हो सरकार. जर तर मनोहर बाईन तुमकां आयज ती तत्वां घालून दिल्या जाल्यार तेच रगत आयज एक आमच्या बरोबर उबे रावले. आतां तेंय पळोवपाक जाय
नांवां पुरते बाई करता. उत्पल सरा कडेन हांव मागता की जाता जाल्यार तुमचे कडल्यान आमकां थोडोसो हातभार लागोंक जाय. सो तें बरें जावं किंवा ना ह्या सरकारान जर आमचें कांयच आयकोन घेतलेलें ना. त्यांचे कडच्यान अपेक्षा आहा अपेक्षा आमकां दिसता. तो नॅशनल हायवेचो प्रश्न गेले कितली वर्सां जाली गाजत आसा आनी तेतून आयज आयताराक भोमा पंचायतीची ग्रामसभा जाली आनी आतां एक 2-3 थाराव ग्रामसभेक घेतलेले आसा. पूण जो तेंचो आंदोलन करपी आसा तो प्रमुख संजय नायक यांच्या म्हणण्यानुसार जो मनोहर पर्रीकर जो एक्स CM आशिल्लो तेणी जो बायपास काडलेलो तो प्लॅन सारको आसा आनी सद्या ते गव्हर्मेंटान तो प्लॅन अस्तित्वात हाडचो अशी तेंची मागणी आसा आनी तो पूर्ण करपा खातीर ते उत्पल पर्रीकर यांची मदत घेतली अशें त्यांनी सांगलेलें आसा. बाणास्तारीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. चिमला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्तंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. चिमला उपरासपी कोयऱ्याची आनी उदकाची समस्या जाग्यार घालपाची मागणी करीत मेगा प्रकल्पांक खर विरोध दर्शायलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिमलकारांनी ग्रामसभेत मांडलो. चिमला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पांक विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्तंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. हाचेर प्रशासन स्तंभाविशीं कसल्याच तरेचो कागदोपत्री व्यवहार जावंक नाशिल्ल्याचे पंचायतीचें म्हणणें. चिमला उपरासपी कोयराचे प्रश्न तशेंच उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी करीत ग्रामस्थांनी मेघा प्रकल्पांक खर विरोध केलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिंबलकारांनी ग्रामसभेत वयर काडलो. सगळ्यात पूर्ण त्याप्रमाणे आमकां काय त्यावेळी आता काय व्हिडिओ आणि कसं आता प्रशासन काम म्हणतात त्या काय आम्हाला बदलले काय होत ना हे मेसेज तुझे जुरिडिक्शन तू हेड ते कोणता मॉडेल ना काहीच नसताना तुका काहीच सांगी नसताना हे प्रोजेक्ट कसे आहेत ते तुला सांगा या दिवसात म्हणजे आता दिसले की म्हणजे नाव होतं ग्रामसभा करतात स्पेशल ते आहे तुला अपुरत नसतं त्या विषयाचे म्हणजे दिसणे आपण काय फायदा ना आता मला काय होतं काय दिसणे कसं करू शकता आम्ही माझे रेझर्वेशन किती आमका तिना चिल्ड्रे कारण आमचे डिपार्टमेंट आहे त्याचं काम कोणत्या डिपार्टमेंट आमचे ॲग्रिफायर डिस्ट्रॉय झालेले फर्स्ट सेकंड आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर येदोडले ना आमकडे ना स्कूल बरे स्कूल ना आमकडे ग्राउंड ना हेल्थ सेंटर ना मार्केट ना हेजेर आमी लक्ष दिवंक ना गव्हर्नमेंट कित्याक है ना की 7,000 स्क्वेअर मीटरचे एरियाचा फ्रीडम वाढवण्या करतात ते आणि प्रशासन स्तंभाखातीर त्याचो आमचो ग्रामसभेचो इन्फॉर्म केलें की आमकां आतां पंचायतीक काय जे बाबतींत काय येवंकूच ना आनी हाजेर डिस्कशन काय करून काय जातूच ना. जेन्ना आतां पंचायतीक जर आमकां कितें येयल्लें जाल्यार आमच्या तुका स्वता सांगला जे पंचायतीक काम येतलें स्पेशल हांव ग्रामसभा घेता आनी काय पंचायतीन डिक्लेअर केला पूण हेजेर इन्फॉर्मेशन डिस्कशन अर्थूच ना आमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कांयच ना हांव कसो डिस्कस करूंक शकता हेजे बाबतींत. आयज मेगा प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तेंच्यांनी सांगलां की अमके युनिट आमी तिंका सांगू जे प्रमाणे जे FIR त्या प्रमाणे आमी जे कितें कायद्या प्रमाणे टॅक्निकल आमचे कडेन आमचे TCBसून येता जे हेल्थासून येता डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे आमी ते करतले. वचून की हांव तिका त्यावेळी विचारलें आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे तुमचा कितके विशयाचे म्हणजे कशे कितके युनिट आसपाक जाय तें सांगलें तिंका. एकच पावसून बिगान पडलो आनी सगळ्या थोड्या वडांचे जे उरलेले आहा तेंच्यांनी चालू आसा. आमी सांगला फोर्टनायट मिटिंगेक आमी गेले मिटिंगेक आमी सांगलेलें की सो 3 मंथ्स काम चालू करचें म्हणून सांगलेलें पंचायतीन सांगलें. आयज कितें जाता आतां रोखडीच हांव VDC मिटींग करतलो आनी गार्बेज कमिटीची मिटींग करतलो तेजे विशय डिस्कशन करपाकूच जाय गार्बेज आमकां तुमी जाणा आसतले CM लोक कितको म्हणजे फूल गार्बेज विशयाचेर भरपूर डिस्कशन करता त्या विशयाचेर. पूण प्रशासन स्तंभ जेन्ना CMन अनावन्स केलो तेन्ना तुमी MLAक बी विचारूं ना? हय MLAक विचारलें आनी हांवें CM कडेन डिस्कशन ह्या विशयाचेर केल्लें सांगलें म्हणलें. पूण कशें आतां कसो म्हणजे हांवें CM पर्सनली ह्या बद्दल विचारलेलें. ओके. पण तेन्ना आमी म्हणजे सगळे म्हणजे MLA जावं जिल्हा जावं सगळे कितें बसून तेजेर डिस्कशन करतलो कसो प्रोग्राम कितें करता म्हाका कळपाक जाय. हांव डायरेक्ट पंचायती हेजो मंडळ अध्यक्ष आसा त्या निमित्तान हांवें आयज म्हाका ग्रामसभेक आयज हो विशय येतलो म्हाका खबर आसलो म्हणून हांवें सराक सांगतलो असो CM सराक सांगलेलें की असो विशय आसा ते डिस्कशन करपाक जाय म्हणजे डिस्कशन जातलो करतलो ह्या विशयाचेर. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
पंचायत वाठारात येवपी प्रकल्पाविशीं कुट्टरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गांवांत बेकायदेशीर कामां करपा खातीर सरपंच लाच घेता असो आरोप मायणा कुट्टरेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केलो. मात ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले भ्रष्टाचाराचे आरोप सरपंचान न्हयकारले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. तशेंच पंचायतीन ह्या समस्यांचो सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. इश्यू ग्रामसभा गोगाडी प्रोजेक्ट येता आंतोन मिनिस